जाता की आमची केळशीचो गांव हो आतां सेफ उरतलो कित्याक जे पळय आमचे सगळे 5 मेंबर इलेक्ट केल्या सगळे केळशीच्या गांवच्या लोकांनी जे मिनी इंडिया पार्काचेर एगेन्स्ट वावर करपाक आनी आमी जी पळय मॅन्डेट लोकांचे मॅन्डेट मागलेली आमचो गांव सांबाळपाक जो मिनी इंडिया पार्क प्रोजेक्ट आसा तो खऱ्यांनीच डिस्ट्रक्टीव आनी हे सगळ्या लोकांक गमन आयला आनी हे गमनूच लोकांनी आमकां सगळ्यांक विचून काडल्या दुसरे आनी थोडे थोडे पायपलायनीन हा प्रोजेक्ट जे मेगा प्रोजेक्ट येवचे आसात पूण ते जे पळय आमच्या गांवांक डिस्ट्रॉय करपाचे आसात ते येना जावपाक आमी वावुरतले आनी आमची गांव जे आमचो इतलो सोबीत केळशीचो गांव आसा ताजे पर्यावरण ताचे एनवायरमेंट आमी राखपाक सदांच वावुरतले आनी आमच्या गांवांत पोल्युशन येवपाक आमी केदीच दिवचे ना. पयले सुवातेर हांव सगळ्यांक म्हजे वर्कर्सांक थँक्यू म्हणटा आनी प्रेसाकूच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कितें प्लॅन आहा गांवचे लागून? गांवचे जायते प्लॅन आसा आमचे. फर्स्ट ऑफ ऑल आमी मिनी इंडिया पार्क आसा ते आमी येवपाक दिवपाचे ना कित्याक लोकांचो एक विशय आसा तो आमकां नाका म्हणून सो आमी लोकांक घेवन मुखार वेतले. लोकांक गांवचे पासत विचून हाडला आनी हांव पयलीं 5 वर्सां आसली आनी 5 वर्सां म्हजो गांव राखला व्हडलो प्रोजेक्ट आनी आतां हांव फुडें हो प्रोजेक्ट रिजेक्ट करता. बरें करूं म्हणटा एलओसी पंचायत वॉर्ड नंबर 4 लोकांक आनी म्हाका भरपूर वोटांनी 63 वोटांनी लीड दिवन म्हाका लीड केला जिखून हाडला. सगळे लोकांक वोट मारलेले म्हाका देव बरें करूं म्हणटा आनी केळशी आमी बरें सुदारप करपाचें आनी बरें लोपिना वांगडाक आमी काम करून बरें डेव्हलपमेंट करपाचें काम करतले म्हूण पयलीच फावट म्हाका लोकांनी निवडून हाडला हांव लोकांच्या सांगात आसतलो तेच परी आमचो मिनी इंडिया पार्क येवपाचो आसा तो आमी सांगातान बंद करपाक वावरतले. वॉर्ड नंबर 5 हाका सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचे मिनी पार्काक लागून आमी सगळे मुखार सरले ते देव बरें करपाक ताका देव बरें करता. All I would like to thank the people of my village and who believed in me that I'm capable of. So and the people who did not vote for me also, I'll be helping them. And the projects and all, I'll be against them, and I will be with the people and for the people. Thank you.